Speaker sir, I rise to speak on the demands placed on today's table agenda and support the same and oppose the cut motion. Speaker sir, I will start with RDA. I think which is very close to Honorable Minister. And I have in the past, I have already याद केला की आमचे शेल्डर क्लस्टर पण RDA मार्फत घेतलेलो आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची स्कीम आता बंद पडल्या. तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना. तो स्टेट गव्हर्नमेंटान कंप्लीट करून तो कंप्लीट करचो कित्याक UC तेजे टायमार न्ही तो टायमार दिवना वेरियस रिजन दिवना पूण ते आतां फुडें कंप्लीट करपाक जाय. आज सगळे शेल्डे तो ग्रावंड घेतलो तो पाड पडलो आसा ताका आनी करपाक जाय करून कंप्लीट करपाक जाय थ्रू RDA फंड. हे मातशें पोतून म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान प्रॉमीस केला की हे जातरी येतलो स्वता तो क्लस्टर कंप्लीट करून आमकां दितलो. स्पीकर सर तेणे प्रोजेक्ट आमकां 2 घे म्हटलेले आतां वर्साक 2 5 वर्साक 2 ते सांगू ना कित्याक म्हणजे आतां 2.5 वर्सां जाली मिनिस्टराक म्हजे 2च प्रोजेक्ट अजुनूय कंप्लीट जावना. सो हेजेर मातशें कित्याक आमी 2 आमचे पंचायत भाग आहा. एक पंचायतीचो इनकम 3 लाख वर्साक आनी ते पंचायतीक कांयच करूंक मेळना. तर तूं RDAन तांकां दिवपाक जाय सपोर्ट जाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर. सो अशें मातशें बाकीचे सगळे सांगता इतले केले तितले केले म्हाजे कितें रागार काय कितें पयलीं विचारपाक जाय. सो हे प्रोजेक्ट जे आसा आमच्या शेल्ड्यान आसोळ्या पंचायतीन मातशें हे वर्साक तरी एक 6 5 4 5 5 घेवचे सो दॅट दे कॅन कंप्लीट इन नेक्स्ट 2.5 वर्सांक. स्पीकर सर आज उलयता तेन्ना सेंट्रल क्रिमेटोरियम जे आमी RDA मार्फत म्हाका दिसता एक लक्ष दिवपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टरान की रुरल एरियान जे क्रिमेटोरियम भाग जो आसा मरतरी देखून सुखान बरे भशेन वचपाक जाय. हेजे खातीर कितें तरी म्हाका दिसता मिनिस्टर करतलो पूण करून घेवपाक जाय. स्कीम तशी ना सेपरेटली पूण फंड सेंटराकूय आसा तुमी करून हाडचे कित्याक आमच्या मतदारसंघान वाड्यांनी हांव म्हणना की एटलिस्ट क्लोज बाय एरिया भितर आमचे जागे आसा. आमी जागे दिता तुमकां NOC दिता सगळे दिता पूण ते फुडें मातशें घेवन करचें RDA मार्फत. RDAन खुबशे बाकीची गोश्टी हांव तुका रिपीट करचो ना कित्याक आज आर्ट एंड कल्चरल डिमांडाचेर उलयता तेन्ना आमच्या रवींद्र भवन एक्सटेंशन 2014 चालू केल्लें स्पीकर सर. 10 वर्सां जालीं. GSIDC करता. हांव नको कितें सांगपाचें तेजे वयर. CM एक सायडीन मिनिस्टर GSIDCचो चेअरमॅन आसा. फायनान्स मिनिस्टर तो GSIDC तेजे अंडरूच जाता आनी एक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर. आमचे प्रोजेक्ट लायब्ररी धरून तुजी हे रवींद्र भवन एक्सटेंशन एक्झिस्टींग रवींद्र भवन हे स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स हे सगळे 2014 घेतले. आज पासून ते कंप्लीट जायना. लोकांक दिसता की फुडें वचपाचें कारणां कितें तें खबर ना. चालू केल्ले प्रोजेक्ट 2014 10 वर्सां जालीं. सो म्हाका दिसता एक्सटेंशन रवींद्र भवन मागीर तुजे आज आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तुवें रेनोवेशनाक हांव फुडें उलयतलो पूण आर्ट एंड कल्चराचे रवींद्र भवन एक्सटेंशन हें बेगीन कंप्लीट करून फुडलो भाग एक्झिस्टींग रवींद्र भवन घेवपाक तुमी मातशें लक्ष घालचें. आज आमी पळोवपाक गेल्यार स्किम्स फॉर रवींद्र भवन आमी पोतून तुमकां धाडटा की आमचे लोकल आर्टिस्ट तुका खबर आमचे केपें तालुका इज द ST पॉप्युलेटेड तालुका आनी आमी रवींद्र भवन स्कीम करून धाडला ताका म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटाक कितें तरी हेल्प करपाक. पूण ती स्कीम तुमी तुमचे डायरेक्टर वा तुमच्या लेवलाचेर ती एप्रूव जायना. आमच्या बजेटान बारीक स्कीम करपाक सोदता की एटलिस्ट कितें आमी वेरियस तुमचे टिचर येवन आमकां ड्रम्स बाकीचे क्लासिकल म्हणजे हार्मोनियम बाकीचे शिकयता पूण तांकां जर कोणाक जर जाय जाल्यार कितें तरी 60-40 30-40 स्कीम रवींद्र भवनाकूय तुमी करून दिवचे अशें विनंती करता सो दॅट वी कॅन आयडेंटिफाय दीस टायप ऑफ पीपल एट दॅट सर्टन लेवल. हांव म्हणना शिकपाक येता तेन्ना दिवता अशें न्ही. ताका एग्जाम कंडक्ट करतरी एक लेवल वयर करतरी वा 2 लेवल वयर वयतरी तेंचे स्वताचे इन्स्ट्रुमेंट हाडचे आनी थंय ते परवडना थोड्यांक भुरग्यांक. सो हेजे खातीर आमी मागल्या तुमी आमकां सँक्शन दिवना हेजेर मातशें लक्ष घालचें. दुसरें जें आसा आज आमी म्हणटा की युवा आमी फुडें करपाक आर्ट एंड कल्चरान करपाक जाय. युवा पॉलिसी तुमी केल्ली आसा पूण ते पॉलिसी नंतर बाकीचे गोश्टी म्हाका दिसता खंय तरी रिप्रेझेंट करता आमचे स्टेटीक कंट्रीन तांकां कितें तरी म्हणजे एक लेवल मेंटेन करा. हांव म्हणना सगळ्याक वयता ताका दिवचे पूण खंय तरी लेवल करून ते करून घेवचे अशें रिक्वेस्ट करता. आज तुमी गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड केल्लो आसा ही बरी गोश्ट पूण आमच्या मतदारसंघात म्हणजे हांव तुका दितलो आफ्टर हें आमच्या मतदारसंघात आतां एक तियात्रीस आसा तेजे हांव वर्सां जालीं हांव नांव घेयना कितें सारकें जायना 74 जाली. तो इतली वर्सां एप्लाय करता आनी हांव तुका नोटूय दिता तुज्या ऑफिसान खंय आमदाराची नोट चलना अशें म्हणटा हांव नको कित्याक तें म्हजें नोट चलनाका पूण एटलिस्ट 33 जे आसा तांकां मातशें ते अवॉर्ड कमी पडटा आनी 10 वाडय पूण तांकां दी मरतरी दिवन तांकां कांय फायदो ना स्पीकर सर. एज पळय तेंची थोड्या भुरग्यांकूय दिल्ली आसा. सो कशें कितें करता ती क्रायटेरिया तुमी मातशें करून घेवचें अशें विनंती करता. आनी फुडें वयता तेन्ना जो कल्चरल ट्युरिजम हांगा गोंयांत ट्युरिजम खूब आहा पूण ट्युरिजमाचे आमी पळयता की कल्चर जो आमचो आसा हो दाखयना.
म्हाका दिसता तुका इनवॉल्व जावन टुरिजम मिनिस्टरा कडेन वेगळे वेगळे 5 स्टार हॉटेल 4 स्टार हॉटेल वेगळे वेगळे ट्युरिजम एंगलान तुम्ही पळोवपाक गेल्यार तुम्ही करूंक शकता आनी आमचे आर्टिस्ट जे आसा ते करूं तांकां थंय इनवॉल्व जावन करूं शकता. आमी पळयता की आर्टिस्टीक लोक जे ना ट्रेडिशनल जे आमची एक्टिविटी आसा एक दोन फुगडी आनी हे दाखयले ना पूण आमची खुबशी गोश्टी आहा तुका खबर हांवें सांगपा नाका तूं एक आर्टिस्ट तुय आर्टिस्टांतल्यान वयर सरलेलो आसा आनी तुजी नाटकां बरी चलता पूण म्हजें सांगपाचें कितें आहा जे बाकीचे आर्टिस्ट आसा तांकां खंय तरी गोंयान ट्युरिजम चलता तांकां खंय तरी सपोर्ट करून ट्युरिजम मिनिस्टरान तूं तांकां परफॉर्मन्स करपाक ते दिवपाक जाय. म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट जावन वेगळे वेगळे एवरी 7 days तेंचे प्रोग्राम आसता पूण गोंयचे लोक ते आसना. हे तुजें लक्ष घातलें जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टरान तुवें घातलें जाल्यार आमकां गोंयचे आर्टिस्ट जे आसात तांकां खंय तरी आपलो कल्चर आनी हे सर्टिफाय तुमी करून दिवन ते परफॉर्मन्स करूं शकता. आज कल्चर म्हूण कितेंच दाखयता 5 स्टार हॉटेलान ते मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता. आज एक तालुका तुमी आमचे कला अकॅडमीन इव्हेंट करता पूण तसले बारीक इव्हेंट आमचे एवरेज तालुक्यान करपाक जाय मागीर मेजर इव्हेंट तुमी करचे. हे म्हाका दिसता हे इव्हेंट तालुका वायज केले स्पेशली आमचे बेल्टान आमचे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट आहा तांकां इनवॉल्व करूंक मेवतले नाजाल्यार तुमच्या हांगा आर्टिस्टांचे ते लायन लावंक पडटा ते जागो आसना. सो बारीक इव्हेंट तालुक्यान केले जाल्यार तुमी जर लक्षान घेतले जाल्यार करूं शकता तुमीच करूं शकता. सो ह्या वर्साच्यान तुमी करचे कित्याक बाकीचे इव्हेंटान ट्रेडिशनल जे आसा हांगा इतले लोकांक त्रास पडना. स्पिकर सर स्पोर्ट्सान हांव पयलीं स्वातेर कॉन्स्टिट्यूशन म्हणूंक शकता आमचे हॉनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की 37 नॅशनल गेम्स सक्सेसफुली केल्यो आनी करता तेन्ना टिका जाताच नो डावट पूण हे हेजेर आमी 37 नॅशनल गेम्साचेर कितें शिकल्या आनी कितें करपाक जाय तुवें लक्ष घालपाक जाय. खूब जाण म्हाजे कलीग उलयले की भायले स्पोर्ट्समॅन हाडले हें हाडलें तेजेर हांव चड उलयनासतना हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की हांव एक विशयाचेर तुमकां सांगतालो की हे 37 निमित्तान आमचे गोंयान सगळे स्पोर्ट्स जावपाक जाय पूण अनफॉर्च्युनेटली सायकलींग वेरोडप नाशिल्लो बाकी तुका सांगपाक गरज ना तुका खबर आहा पूण आतां ते जालें फुडें केन्ना तरी स्पोर्ट्स इव्हेंट जातले तुमचे स्टेडियम तुमी कन्स्ट्रक्ट केले ते वेलबीन तूं दवरतलो पूण उरलेले ज्यो जागे आसा हे करपाक जाय आनी सायकलींग वेरोडम करपाक जाय. बाकीच्यो गोश्टी ज्यो थंय पिस्तूल जे प्रायवेट हाका 30-35 कोटी दिले तुमी हांव ताजेर उलयना 25 कोटी दिले 20 कोटी दिले 15 कोटी दिले तांचे तुका खबर आहा नांव घेना ते तुका खबर आहा कॅबिनेटान आसलें सांगलें तुका पूण तेजेर हांव उलयनासतना स्वताची स्पोर्टींग हें करपाक जाय आनी आज पुलीस तुमकां दवरून तांकां हँड ओवर करून ते मेंटेन करतले. सो म्हाका दिसता सगल्यांक ताकना पयशे दिवन शिकपाक वो फुडें वचपाक. आज आमी पळयता की फर्स्ट मॅडल जी ऑलिंपिकाक मेवल्या एक पिस्तूल त्याने पिस्तुलाचे चलयेक मेवल्या पूण आमी गोंयांत ते कांयच करूंक ना. आमचे बरे भुरगे आसा म्हाका अजुनूय सुभाषाचे पळय तो तुजे कितें टकाटका करून मारून ते स्पोर्ट्स नॅशनल गेम्साक जी इंट्रोड्यूस तुवें केल्ली ताका गोल्ड मेवले. सो अशें करून आमची खूब आसा. सो हेजे खातीर जागो आमचे कडेन आसा स्पिकर सर जागो नाल्यार हांव तुका सांगनासलो. सो सायकलो वेरोडम हे शूटिंग रेंज आमचे मतदारसंघान करचें हांव जागो दिता तुका 70,000 1 लाख कितलो स्क्वेअर मिटर जाय तो तितलो दिता पूण तुवें करचें हांव परतून रिपीट करतलो कित्याक हें करपाक जाय. फुडें जेन्ना नॅशनल गेम जातले ते आमचे सगळे हांगा गोंयान ह्यो भुरग्यांक जे आमचे आज आमकां पळोवपाक येता हांगा वो जे स्कुलांनी आसा जे भागान तांकां इंट्रस्ट आसा तांकां करूंक शकतले. तुका जाल्यार प्रोफेशनल लेवलाचेर तांकां लोकांचे आसा हे मेंटेन करून दिवचे वीथ कंडिशन जे आमकां गोंयकारांक अशें करपाक जाय. सो हेजेर तूं मातशें लक्ष घालचें स्पिकर सर अशें विनंती करता. आज आमी पळयता की SCG ग्रावंड म्हजो खूब वर्सांचो पयलींचो ग्रावंड पयर तुवें फायल क्लियर करून घेतल्या. स्पिकर जेन्ना रमेश तलवडकर आसतना तेन्ना कन्सल्टंट ओपन केल्लो तो इतली वर्सां लागली तो आतां टेंडर करपाक आतां CM कडेन गेला फायनान्शियल फॉलोअप करून घेता पूण एक थँक्यू म्हणटा तुका पूण एक लक्षांत दवरूंक जाय तो जाता म्हणल्यार टायम आसा. आमचो जीम तुमी पावला तो जिमान इक्विपमेंट हांव नगो तुमी लास्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान हाडलेले ते इक्विपमेंट खंय आहा तें खबर ना पूण आमचे टोटल रिवॅम्प कर पोरणे इक्विपमेंट आमचो जिमान लोक खूब भुरगे येता पूण आतां ते 8 आनी प्रायवेट जिमां जाल्या. आतां ते भुरगे येवपाक कमी जाला कित्याक आमचे अपडेटेड जिमा इक्विपमेंट ना. सो तुमी मातशें तेजें लक्ष घालून तुमी करचें अशें विनंती करता. आमचो स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स हो GICDCन तसो 2014 घेतलेलो तो आज पासून कंप्लीट जायना अर्दो जाला आतां तुमचे कडेन फायल धाडल्या खंय रिवायज्ड AFC करपाक हांव नगो कित्याक धाडल्या ती तेजेर मातशें तुका लक्ष करून करचें. हे 2 वर्सां भितर तो कंप्लीट करून दिवचो 2014 2024 2027 पयलीं कंप्लीट करून तो स्टेडियम दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करता. आज फुडें वयता तेन्ना आमचे गोंयांत खुबशे फुटबॉल क्लब आसा आतांच आतोन बाबान विचारला पूण खंय तरी सपोर्ट तुमी ते प्रोफेशनल टिमीक पावता हांव म्हणना खूब दिवचे. स्पोर्ट्सान भितर आमचो तुमी आमचे स्पोर्ट्स
सेपरेट तेणें आतां दिव्यान सांगलें चेअरमॅन ना आनी हें ना तें ना पूण जे स्पोर्ट्सान क्लब जे आसा ते प्रोफेशनल लेवल खेळता आतां आय लिगीक आनी 3 क्लब गेल्या मागीर ISLाक गेल्या हांव म्हणना की खूब जेवचे एटलिस्ट तूं सस्टेन करपाक तांकां कितें सपोर्ट दिवचे तेजे स्कीम काडची तुमी जशे प्रोफेशनल लिगा खेळता तशे स्पोर्ट्स तेंचे एसोसिएशन आसा पूण ते एसोसिएशन काय ना ते फक्त पयशे घेवपाचेंच काम करता परतून सपोर्ट करपाचें कांय करना सो अशें करून टॅलंट जर आमी गोंयांत करपाक जाय जाल्यार तुमी तांकां सपोर्ट करूंक पडटले हे आमचे एटलिस्ट प्रोफेशनल लेवलाचेर पावता तांकां तरी स्पीकर सर आज खूब जाणांनी मांडल्या फुटबॉल जो आमचो गोंयचो स्पोर्ट आहा आनी तेजे खातीर तुमी सेपरेट एकेडमी केल्या ती चलता चलना तेजेर हांव काय उलयना म्हज्या मतदारसंघात ती एकेडमीचो कांय झिरो व्हॅल्यू आहा एक ते कांयच करना बाकीचे कडेन करता आसतले हांव तुमचे कडेन विनंती करता आमचे कडेन ओपन स्पेसीस खूब आसा हांव तुका NOC दिता एटलिस्ट टर्फ घालून जे बाकीचे कडेन 6 सायड 10 सायड हे जातले हे तुवें म्हाका एश्युरन्स दिवपाक जाय हे आतां की आमचे एटलिस्ट एक पंचायतीन एक करतलो म्युन्सिपालिटीन एक करतलो अशें करून तुमी म्हाका एश्युरन्स दिवपाचें बारीक 4 सायड 6 सायड ते टर्फ ग्रावंड करता ते ओ 8 सायड करता ते तुमी करचे आज डिफरंट स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे डिफरंट एसोसिएशना अंडर तुमी काम करता कितली एसोसिएशनां सारकी चलयता एसोसिएशना भितर झगडी जाता आनी इफेक्ट जाता कोण स्पोर्ट्स पर्सन म्हाका दिसता तुमी झगडी करता पयलीं तुमी सायडलायन करून तुमी तांकां घेवपाक जाय ना तेंच्या झगड्या भितर जे भुरगे आसा तांकां जे उमेद आसा ती मोडून वयता हांव नांवां घेना तुका खबर आहा खंयचे एसोसिएशनाचें नांव उलयता ती पूण एसोसिएशन जेन्ना तेंचे डिफरन्सीस आसता म्हाका दिसता तुमी स्टेप इन जावपाक जाय आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ आमच्या भुरग्यांक यू हॅव टू फायंड अ सोल्युशन you should take it over and run it by the government. Is the government incompetent to run? Only the association which are registered can they run? Why can you not run when there are issues? आता कोणाचे चलता बरे भशेन आमकां काय प्रॉब्लेम ना पूण जेन्ना एसोसिएशना भितर जेन्ना झगडी जाता तेन्ना म्हाका दिसता स्पोर्ट्स मिनिस्टरान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान कित्याक तुमी तांकां पयशे दिता ओ कितें तरी लमसम दिता ह्यो गोश्टी तुमी टेक ओवर करून भुरग्यां खातीर ते करूंक पडटले स्पीकर सर हे तुमकां हाडटा पारा ऑलिम्पिक्साचे तुम्ही उलयला तुवें प्रॉमिस केला दिता पूण म्हाजें एक रिक्वेस्ट आहा तूं डिक्लेअर करनाका तूं सांग की हे लेवलाचे स्पोर्ट्स पर्सन जर पावलो ऑलिम्पीक मेडल घेतले गोंयचे इतले पयशे बेल मार मागीर 5 मिनटां काबार करता स्पोर्ट्स पर्सन जर ऑलिम्पिकाक पावले एक पॉलिसी कर स्ट्रेट परतून तूं एनावन्स करपाक रावनाका सो ते आशेन ते लोक खेळटले सांग 20 लाख रुपया दितले गोल्ड मेडल मेळ्ळे ऑलिम्पिकाक 20 लाख अशें 40 लाख अशें करून नॅशनल लेवलार सकयल पासून हाड सो दॅट दे आर नोईंग दॅट इफ वी सक्सीड इन सच अ टायम वी वील गेट तूं जर आज पळोवपाक गेलो जाल्यार हांव म्हणना की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ताका जे प्लेयर जे नॅशनल लेवलाचेर जिखल्या वो नॅशनल लेवलाचेर आतां खेळटा आमचे आतां बॅडमिंटन प्लेयर डबल्साक खेळटा तुका खबर आहा पूण इट इज अ पेरंट्स एफर्ट्स which makes them successful. I want you to be after them to be successful. अशें कितें तरी पॉलिसी करून you should encourage these people. So once they reach that later level, हांव म्हणना की सगळे झिरोच्यान दी म्हणटा एक लेवल स्टँडर्ड करून तांकां बाबा कशें कर आतां डॅम्पो जो करता खूब जाणांक ताणें सपोर्ट केल्लो आसा हेजे पयलीं पूण डॅम्पोन कित्याक करपाचें गोंयचें गोवोरमेंट करूंक शकना काय कितें सो हेजे खातीर तुमी एक खंयची ती पॉलिसी जी आसा ही स्ट्रीमलायन करून डिक्लेअर करा कोण जिखता तेन्ना बाय 2 लाख दितलो 50 लाख 1000 दितलो अशें करनासतना तांकां बाबा हे दितलो बाकीचे स्टेटींनी पळया कशें करता ते अशें करून तुमी करपाक जाय भुरगीं आमची येदीशी स्टेट गणेश बाब गांवकर जो आसा आमदार आमचो आतां स्पिकराची खुर्चीर बसल्या तेज्या मतदारसंघात ST भुरगे आनी भुरगीं आसा इतली स्ट्रॉंग आसा की तांकां जर एनकरेजमेंट केल्यार ते कुठलेंय मेडल हाडूंक शकता पूण आज परतून एकदा तुवें स्विमींग कोच आतांच म्हटलां की 2 स्विमींग कोच स्विमींग एसोसिएशनाक घेवन करतले आमच्या मतदारसंघात तुका खबर आहा 3 स्पोर्ट्समॅन आसा स्विमींगाचे सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा की तुवें डिसिजन घेतलें बरें आहा तांकां घेवन तांकां दितले वुमन स्विमींग कोचीस वा बाकीचे कोचीस अशें करून सगळे गेमींनी करचे अशें विनंती करता आनी बरें घेवचे सो हे घेतले न्ही म्हाका दिसता तुजें नांव बरें उरतलें भुरगीं बरीं वयतलीं आनी आतां आज पळयता आज ना जालें 1-2 मिनटां काबार करता आज आमची भुरगीं खंय वचूंक पडटा तांकां खंय बेंगलोर वचूंक पडटा खंय दुबय वचूंक पडटा आनी खंय वचूंक पडटा सो मातशें तुमी लक्ष घालचें आनी तें करून घेवचें अशें म्हणटा आनी परतून एकदा आज लक्षण हाडटा की आमचो केपें तालुको हो ST डॉमिनेटेड तालुको आसा तुकाय खबर आसा तितू भितर ST आमचे भुरगे खुबशी स्ट्रॉंग आसता गणेश बाबा भशेन सो म्हाजें इतलें सांगपाचें आहा की हो डॉमिनेटेड तालुका खातीर ती स्पेशल प्रोविजन हेंचे खातीर करचें सो दॅट दे कॅन कम आउट कित्याक तुका खबर आहा ST भुरग्यां कडेन फायनान्शियल पावर ना वा तेंचे पेरंट्सां कडेन फायनान्शियल पावर ना ते जर वयर सरता जाल्यार तांकां सपोर्ट करपाक आनी फुडें व्हरपाक जे एलायड क्लास आहा ते आपणाचे बॅडमिंटन कोर्ट करता फाटल्यान घरा कडेन प्रोफेशनल हें हाडटा भायल्यान हाडटा आनी तांकां कोचिंग करता आनी ते फुडें वयता पूण म्हाका दिसता एज आमचो ST भाग आसा हेंचे खातीर कितें तरी स्कीम करून टेक देम टू एनी लेवल टू गेट देम टू द डिफरंट लेवल सो हे सांगून परतून एकदा आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशनाक ओपोज करून थँक्यू म्हणटा स्पीकर थँक्यू तुम्ही पळयतात GNH
पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचामृता।